मंडे टू फ्रायडे आपण इथे काम करता 9 to 5 जी आमगे युट्यूबर्स हाय ती जाणा आसतली तर म्हाका ऑन द वे की जालें गायज हांव हा न्हू. गुड इवनिंग गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हूण बरी, तेच भाशेन हांव मस्ती टायगर सगळीं हाय बरी. आनी आतां येयलां तुमकडे जाप करपा तुमकां. टायम जालो 10:30 इवनिंग, ओके, रातीची. सांगपा म्हणल्यार गायज आमी न्हू व्लॉग करपा वचनाय. मस्ती म्हणपा लागलो आयज आपण रेस्ट घेवपा जाय, फॉरेन जायना गो म्हणपा लागलो, टायर्ड जाला आनी एडिटींग बा करपा आपणाको जायना म्हणपा लागलो आयज. कित्याक तुमी कालचो व्लॉग चोयला, कालचोय तेणें व्लॉग व्हडलो केलोलो, 3-4 hours आहलोलो शूट कोत्ता. बट मागीर तो कोण तेणें 1 hour केलो, कित्याक हांवें म्हणल्यार चडूय घालनाका, लायक बेजार येता एक पाटी चोवपा व्हडले. अप टू 1 hour ओके अशें म्हूण हांवें तेका म्हणलें, आनी तेणें तो मागीर 1 hour केला काण. गायज तेका न्हू दूख जाता जेन्ना आपण कितें काडटा न्हू, कित्याक तो सगल्यांको वयता आनी इंटरेक्ट करता न्हू, तेका लागून तेका न्हू दूख जाता तें मागीर काडपा डिलीट करपा. तो मागीर तरी पूण ट्राय करता इलें दोन. प्लस मागीर तितू कॉपीरायट येता, म्युजीक आहा, आख्खें म्युजीक दोत्ता तो केन्ना हें करना, सायलंट घाल दुसरें म्युजीक घालना, तो आख्खें म्युजीक दोत्ता, ओके. तेका लागून तेका न्हू टायम लागता. सो तेगे तुमी जाणाय गायज एक पाटी न्हू ब्रेक जाय असो. फॉरेन सांगपा म्हणल्यार न्हू गायज मंडे टू फ्रायडे आपण इथे काम करता 9 to 5 आनी सॅटर्डे संडे हॉलिडे घेता. त्या जाणा बरें दिसता, कित्याक तूं जाणा आपणा सॅटर्डे संडे हॉलिडे आसता म्हूण, ओके. बट व्लॉगिंगा हितून आसना, जी आमगे युट्यूबर्स हाय ती जाणा आसतलीं. तुका व्लॉगिंगा हितून हॉलिडे ना, आनी स्पेशली तूं डेली करता जाल्यार तुका फॉरेन हॉलिडे ना. आमी सदां म्हणटाय लायक कितू त्रास पडटा तो आमगे दुसरी व्लॉगर्स जाणाय, जी आमगे व्लॉगिंग कोत्ताय ती जाणाय की तूं लायक पयलीं सद्या काडपा पडटें, प्लस मागीर तुका एडीट करूं पडटा, मागीर तेगे आनी हें आसता तें अपलोड करपाचें, तें सगळें सारकें जावपा जाय, थंबनेल म्हणल्यार जायतें आसता, ओके. इट्स नॉट इजी. सो हांवें म्हणलें तेका दॅट्स फायन, तूं ब्रेक घेवपा जाय घे, घालपाना म्हणपा लागलो तो आयज आपण. हांवें म्हणलें ना, घालपाना, घालनासतना रावपा जायना, थोडोसो पूण कोण घालतो म्हणलें हांव. तूं एक्चुली गायज मस्ती न्हू भायर गेलो आहा इवनिंग, तो तेगे फ्रेंडा बरोबर भायर गेला, ओके. तो तुमी जाणा तो सोंपे पडेन वचना, आनी हांव तेका केन्ना कितें म्हणना जेन्ना तो भायर वचपा सोदता न्हू, तेका केन्ना कितें म्हणना हांव, कित्याक तो वचना, तेका लायक ना, ओके. सो हांवें तेका वच म्हणल्यार तो आतां येता म्हूण सांगलें तेणें म्हाका ऑन द वे. बट हांवें म्हणलें हांव व्लॉग कोन्न एडीट कोन्न म्हणलें धाकटोसो कोत्ता आनी हांव अपलोड कोत्तोलें, कित्याक म्हाका आमगे सबस्क्रायबरां लेट डावन करपा नाका, ओके. आय डोंट वॉन्ट टू लेट यू ऑल डावन. सो तेका लागून हांवें म्हणलें हांव धाकटोसो पूण कोन्न घालतलें. मस्ती करना जाल्यार कितें जालें गायज, हांव हा न्हू, सो हांवें म्हणलें हांव फीट आहा, सो बरो नाहलो जाल्यार घालपा नाहलोलें, हांव आय एम ओके. सो हांवें म्हणलें तेका लागून हांव म्हणलें धाकटोसो कोत्तोलें आनी घालतलें. आनी सांगलें ते भाशेन मस्ती न्हू गायज लायक घराको रावपा. तेका आपणागे सोफा मेळ्ळ्यार पुरो, तो आख्खो वगत टीव्ही चोयत रावता सोफाचेर बसून. बट सिन्स व्लॉगिंग करपा लागल्या न्हू गायज, तेणें आख्खें आपणागे जिवीत तुमी भेटयलां, ओके. आख्खो वगत तो कॅमेरा घेवन आसता, एडिटींग करपा आसता, आनी न्हू ते दिसा लागून हांव ताका तापयता, आरे पुरो ना, 2 मिनटां रावतलो हुंयच्यान परतो कॅमेरा स्टार्ट करतलो. सो तो सारको एडिक्ट जाला कॅमेरा, खूंय वोसो लायक तो कॅमेरा भायर येता तेगे जापकोन व्लॉग स्टार्ट करपाक. इट्स नॉट दॅट लायक तेका व्लॉग करपाकूच जाय म्हूण ना, बट गायज तेगेली न्हू एक उमेद एश ती, खूंय वोसो तो कॅमेरा भायर काडटलो आनी स्टार्ट करतलो आपणागे व्लॉग. म्हणल्यार ना तेंका दाखोवपा मेळटलें म्हणटा आपणा सबस्क्रायबर्सांक. सो या एशें कोन्न लायक ही इज लिटरली डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू यू ऑल. तुमकां डेडिकेट केलें तेणें आपणागे लायफ, ओके. कित्याक तो आख्खो वगत ते कॅमेरा फाटल्यान आसता. आनी एक पाट आमकां लेगून टायम दिना तो, म्हाका आनी टायगरा. काल लेगून आख्खो दीस तेणें तो काडला आपणे व्लॉग एडीट करपाक, फूल डे तेणें तो एडीट केला आनी मागीर तो अपलोड केलो तेणें तो व्लॉग. समजता तुमकां तो लायक जाला आसतो म्हूण गायज, लायक जाला जाल्यार लायक कोराय आनी शेअरूय कोराय. आनी कोणें सबस्क्रायब केलें ना सबस्क्रायबूय कोराय तेगे चॅनलाक, कित्याक तो इतू हॅप्पी जाता जेन्ना आपणा सगळीं लायक कोन्न सबस्क्रायब कोत्ताय त्या दोणा, आनी एशें कोन्न आपणागे व्हिडिओ लायक कोन्न सबस्क्रायब कोत्ता त्या दोणा, तेका लायक जाता तेशें कोन्न. ऑल्सो गायज जायते न्यू सबस्क्रायबर्स येयले, सो थँक्यू तुमकां की तुमी आमकां हितू सपोर्ट कोत्ताय म्हूण बरें दिसता. म्हाका 2-3 कमेंटूय येयले की वी आर लायक वॉचिंग यू सिन्स 2025, बट लायक आयज कमेंट केला बा म्हूण. सो थँक्यू तुमकां. हें जाय आमकां जेन्ना तुमकां लायक जाता ते दोना कमेंट कोराय, आमकां बरें दिसता, ओके. सो गायज आमी पयर सांगलोलें की कोणाक व्हिडिओ धाडपा जाय जाल्यार धाडाय म्हूण, आनी आमकां जाय जाल्यार धाडलोले व्हिडिओ, आनी तुमी ते चोयल्याय. आनी दुसरे दिसा आमकां एक येयलोलो आमगेलें जॉयलट DNG थिंग व्लॉग्स कोत्ताय तेंगलो येयलोलो.
सो बरें दिसता जेन्ना तुमी आमकां व्हिडिओ धाडटाय ते दोना जाय जाणां चोयल तो सो चोयल ना जाल्यार वस्तान चोयाय पडतो तो व्लॉग बरें दिसता जेन्ना तुमी आमकां अशें करून व्हिडिओ काडून धाडटाय ते दोना आनी आमकां धाकटीशी मॅसेजी दिताय ते दोना सो थँक्यू जॉयलट फॉर द लवली मॅसेज बरें दिसलें आमकां ती आयकून तुगेली मॅसेज सॉरी म्हणटा की तुगे डिले जालो घालपाक कित्याक तूं जाणा आमी इव्हेंटाक गेलोलीं तेका लागून आमी ते व्लॉगान घालूंक मेळो ना सो गायज आमकां न्हू आनीकूय मॅसेज येयलो आहा 3-4 दीस जाले येयल्या ती आनी ती धाडल्या आमकां जुजे ओके जुजेन धाडलोली जुजे थँक्यू तुका फर्स्ट ऑफ ऑल ती आपणागे टायम घेवन आमकां बरो क्लिप करून धाडलो आपणागे गार्डनांत उरलो तुवें कितें रोयलां तें बा सगलें आनी खरें बरें दिसलें चोवन की तुवें हितू रोयलां टायम जायो फर्स्ट ऑफ ऑल आनी तो टायम काडून तूं रोयलां वीच इज व्हेरी नायस ओके गायज तेगलें चॅनल आहा जात जाल्यार तुमी वसाय आनी तेगले चॅनलाचेर चोयाय तेगे व्लॉग्स आनी तेकाय सपोर्ट कोराय तुम जाणाय आमी डे 1 सावन सांगताय सगळ्यांक सपोर्ट कोराय आनी अशें करून आमी एकमुखार मुखार व्हरपा जाय दॅट दीस आर वर्ड्स फ्रॉम बिगिनींग ओके आमी आतां सांगनाय आमी पयलीं सावन सांगतालीं फ्रॉम डे 1 कोणाकूय व्लॉग्स करपा जाय कोराय आनी कितें हेल्प जाय आमी वी आर ऑलवेज दे आमगे नंबर सगळे घायलो आसता जायते आमगे व्लॉग्सांचे आहा सो एनी टायम हें कोराय आनी इंस्टाग्रामाचेरूय आहाय आमी लायफ ऑफ मिस्टर अफोन्सो थिंगाय येयाय थिंगाय मॅसेज घालाय आनी तुमकां कितें युट्यूबा वयल्यान हेल्प जाय जाल्यार वी आर ऑलवेज देर फॉर यॉल ओके कितें क्वेश्चन्स आहाय जाल्यार आमी आन्सर करपाक रेडी आहाय तुमगेले सो गाय सांगले ते भाशेन जुजेकूय सपोर्ट कोराय आनी तेगलोय प्लीज व्लॉग चोयाय आनी तेकाय फ्रेंड्स फॅमिलीको शेअर करून तेकाय सपोर्ट कोराय ओके इट्स नॉट इजी गायज करेज जाय पडटा जेन्ना उलोयताय ते दोना तुम जाणाय जेन्ना हांव व्लॉगांचे येतालें ते दोना हांवूय लजतालें स्टार्टिंगा बट मागीर स्लोली यूज जाताय ओके सो तेकाय सपोर्ट कोराय हांव हिंगा तेगेलो आतां क्लिप घालतलें तो मातशें चोयाय आनी सांगाय आमकां कमेंटान तुमकां लायक जालां ना तें तेगे गार्डन ओके आनी ओय गाय सांगले ते भाशेन गायज हांव हिंगा तेगेलो युट्यूबाचेर पेजूय घालतलें तुमकां चोवपाक सो प्लीज वोसान तेका फॉलो कोराय आनी चोयाय तेगेलें ओके सॉरी जुजे मसी ना हांव रावता तेका दोगांय बारबो उलोयतो म्हूण मागीर लेट जातो म्हणल्यार तेका लागून हांवें एकल्यान बसून केलो ब्लॉग ओके आयज सोजमोता तूं अशें करून कंटिन्यू कोत्ता म्हूण तुगे युट्यूब जर्नी नेवर गिव अप करीत राव वन डे ऑर दी अदर तुगेले इनक्रीज जातले सबस्क्रायबर्स एंड लायक व्यूज बट ऑलवेज बी लायक कन्सिस्टंट करीत राव सदां डेली घालपाक ट्राय कर इल्लें पूण कोण ट्राय कर ओके घालपाक आनी केन्ना तुका व्यू पडनाय ओ सबस्क्रायबर्स चोडनाय जुजे लायफा न्हू केन्ना गिव अप करपा उपना तूं तुगेलो व्लॉग्स घालीत राव एक दीस ना एक दीस चोडटलो ओके आमी 0 सावन स्टार्ट केलोले वी आर स्लोली ग्रेज्युअली इनक्रीजिंग आय सबस्क्रायबर्स आमी सोदां म्हणटाय जेन्ना तुमकां लायक जाता ते दोना आमगेले चॅनल सबस्क्रायब कोराय ओके इतल्यान गायज व्लॉग चोयाय आनी तुमकां माश्यार मेळटा मॉर्निंग मसी पळय म्हजो धाकटो गार्डनाचो व्हिडिओ धाडटा तुका पळय हांवें कितें कितें लायलां पळय तें दाखयता म्हज्या गार्डनान हे पळय ही चेरी टोमॅटो आतां रेडी जाता ती पळय प्लम टोमॅटो पळय प्लम टोमॅटो जाता ఈ గకిన్స్ कुकंबर गकिन्स खूब जाल्ली ह्या भितर ती ब्रिंजॉल हिंगा हा स्ट्रॉबेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी रेडी जाता ते पिकोवंक येयल्या हिंगा फुडें आनी हा पळय आनी म्हजें धाकटुशें फ्लावर गार्डन
सो गायज चोयल आसता तुमी झुजे गेले गार्डन काय केलें तें आनी कितू पासेस जायते आनी बरी फुलांय रोयलें तेणें बरें दिसलें म्हाका चोवन आनी कोणूय हाय जाल्यार आमगेली जी धाडपा सोदताय आमकां एश कोन्न व्हिडिओ काडून धाडाय एनी टायम आमी आमगे ब्लॉगाची घालतली आनी आमगे दुसऱ्या सबस्क्रायबरां चोयन दी तुमी कितें रोयताय कितें तें ओके. सो गायज सोजमोता तुमकां झुजेगे गार्डन लायक जाला आसता म्हूण सो प्लीज डू सबस्क्रायब टू हीज चॅनल आनी गायज तुम सांगले ते भाशेन आयज कांय ना हांव आयज एक्चुली व्लॉग करपा असो नाय बट स्टील हांवें म्हणलें ना धाकटोसो पूण कोण घालतलें ओके. सो तेका लागून हांव येयलें आनी चोय धाकटोसो व्लॉग घायल तुमकां आयज. सो गायज एशें करून सपोर्ट करीत राव आमकां ओके. सो हिंगा एंड कोत्ता व्लॉग सोजमोता आमगे धाकटोसो तुमकां व्लॉग लायक जाला आसता म्हूण लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं. लव यू ऑल.